3 मे 2023 दिसा मणिपूर राज्यात 2 गटांमध्ये वांशिक हिंसाचार सुरू झालो। 29 जुलै मेरेन ह्या हिंसाचारात 181 जणांचे बळी गेले। अजून हो हिंसाचार थारना। मणिपुराच्या कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर बोट दवरून परत एक फावट खासदार फ्रांसिस सार्दिनान आरोपांचो फारपेट केलो। पळयात आम्ही पार्लमेंट बंद केलो कित्याक लागून अरे इत लोक मेले 100 and odd थिंगा झगडी चलतात लॉ अँड ऑर्डर वॉज सो बॅड अरे यू कांट मेक अ स्टेटमेंट इन द हाउस यू आर द बॉस यू आर द हेड instead you are doing outside he gave a press statement and your duty is to come inside and make a statement that he didn't do and that's why opposition no confidence motion arts they didn't want no confidence motion they wanted to talk only about Manipur but the no confidence allo pore tani Manipurache reply dilo na di uloile kit kelti so that we were not interested we were interested in Manipur जुई आमगे भाव आनी भयण्यो मेल्यो आनी बोगू पडे आतां आमचे क्रिस्तांव मुसलमान ती म्हणून मुसलमान तितली नाशिल्ले दे वॉन्टेड मायनॉरिटी क्रिस्तांवांक थिंगा त्रास करपाक म्हणून करताले आमी देशांत आहाय हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे भाई सगळ्यांनी त्याग केल्लो आसा की आमच्या देशाक आमकां इंडिपेंडन्स मेळपाक कोणें थोड्यांनी करूंक ना आनी आज हे सरकार चलयताय आणि 5 कोटी रुपयांचे नुकसान जाल्लो हे काँग्रेसाचे आनी ऑल्ड पयले फ्रीडम फायटर्स आनी अधिकारी आशिल्ले तांणी त्याग करून हे देशाक इंडिपेंडन्स दिल्लो ते फकत आतां उलयता जावं आमचो वेळ बरो आहा सो सरकार सांगप म्हाका एकदम दूख भोगलें कित्याक गणेश म्हणटात ते आमचे हिंदू लोकांक इन गोवा महाराष्ट्र कर्नाटका एंड गुजरात ऑल द फेस्टिवल फॅमिली फेस्टिवल कित लास्ट रे 8 दिसान कोण मरे 5 दिसान कोण 5 दिसान कोण माहिती हे कम्युनिटी आहे ते सोड लोकांक येते गणेश काबार जातलो तुमच्या लोकांक तुमकां रेस्पेक्ट ना कित काबार जाता देखून हे म्हाका मातशें बोट दिसूं पण कितें तुगेलें कितें आसा हेजेर कितें सांगपाक सोदता सांगीन न्हय म्हाका एकदम बोट दिसना पूण कोत्तलो कितें दे आर द गव्हर्नमेंट सो थिंगा नसून आमगे कितें सांगपाक तें सांगतलें चान्स मेळटा देखून तुमकांय सांगता हांव ते मनशी कोत्ताय तें सारकें न्ही आमी आहाय त्या लोकां खातीर आमी लोकांक रेस्पेक्ट दिवपाक जाय। GOA365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।